75 जे पोस्ट म्हणजे जे 145 भुरगे त्या वेळार डिलिव्हरी आशिल्ले तांकां पूर्ण आमचें वर्क असेसमेंट करून की ताची गरज ना अशें वेळाचेर डिसिजन जालें गव्हर्मेंटाचें आनी ते काडले आनी तातले मागीर आमी एक असेसमेंट करतकच की थोड्या पोस्टाची आवश्यकता आसा आनी तातले 75 पोस्ट आमी एडवर्टायज केले पूर्ण असेसमेंट करतकच आनी त्या वेळाचेरसून जे आतां इंजिनियरांचे जे कांय तांचे भुरगे आसात न्ही तांचे कडेन आमी खूब वेळाची चर्चा जाली आनी त्या वेळाचेर तांकां आमी सांगिल्लें की प्रिफरन्स आमी तुमकां दितात आतां पर्यंत 58 जाणांचे कंप्लीट प्रोसेस जाल्ले आसा आनी तातले 47 जे भुरगे आसात हे DSIचेच घेतलेले आसा आमी आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की प्रश्न आसा तो केवळ 63चो ना प्रश्न आसा तो 145चो एज पर गव्हर्मेंटाच्या रिक्रुटमेंट रुला प्रमाणे जे प्रोसेस आसा त्या प्रोसेस कंप्लीट करून आमी घेतलेले आसा आनी त्यामुळे किंवा जे रोस्टर एज पर रोस्टराचे पॉयंटा प्रमाणे आसा न्ही की त्या प्रमाणे सुद्दां जे कांय भुरगे तातूंत आमी कशें तांचे एक्सपिरियन्स कावंट करून जे आसा न्ही तातूंत जितले तांकां सपोर्ट करपाक जाय त्या प्रमाणे केल्लें आसा तातूंत आतां पर्यंत 47 भुरग्यांचे ऑफर ऑर्डर सुद्दां गेल्ले आसा आनी उरिल्ले ते कांय 1-2 दिसांनी वतले त्यामुळे म्हाका दिसना की म्हाका एक 2-3 जाण जी बशिल्ले आसा पळय न्ही तांचे सुद्दां एक म्हाका दिसता 2 जाणांची ऑर्डरी ऑफर लेटर गेल्ली आसा त्यामुळे म्हाका दिसता इतले ओडून ताणें धरची न्ही आमकां एज ए मनीसपणाच्या नात्यांतल्यान बाकी जे एज ए सरकारान जे गजाल करपाक जाय त्यो आतां पर्यंत केल्लेल्यो आसा त्यामुळे की ह्यो सगळ्यो ऑफर ऑर्डर जे 47 भुरग्यांक गेल्ले आसा की त्या अनुसार म्हाका दिसता की आमी जें केल्लें आसा की जे रिक्रुटमेंट रुलाचे जे कायद्यांक बसता अशें सगळ्यो गजाल केल्ल्यो आसा त्यामुळे तांणी हे सगळो विशय ज्या तरेन ते ओडून धरलेलो आसा तसो धरचे न्ही कृपया करून म्हाका दिसता की आमी तांची पूर्ण दखल आमी घेतलेली आसा